आदिशक्ती परमेश्वरीक रक्तदंतिके म्हणून कशी नाव आयले. चंडमुंड मारल्यानंतर युद्धांत असे थोडे लोक धावन शुंभाले वताचे आणि तागे लगे सांगताचे, राजन ते बायल मनशेन चंडमुंडांक बी मारले, आता आमगेले सैन्य कोणी ना थंय, ती थंय एकलीची रणरंगांतून फिरता असा म्हणून सांगता. ते ऐकूच्याक शुंभाक आनी निशुंभाक मस्त राग येता. त्यांनी तांगेले सैन्य घेऊन युद्ध वचका भायर सरता. तेन्ना तागेले एक बलिष्ठ एक सेनापती होता रक्तबीज म्हणून. तो म्हणता, राजा हांव पयलीं मुखार वता, मारून घेवन येता, नाव येते कान थोर घेवन येता म्हूण सांग. तेन्ना शुंभ अडना. हो तागेले सैन्य पुरा घेवन हिमाचल प्रदेशाक वता. युद्धाक रेडी जावन राविल्लो ते राक्षस लोकांक सैन्य येवचे पळोवन चामुंडीक मस्त राग येता. ती काय ना अगदी व्हड रूप घेवन रपता आनीक तिने श्वास सोडत अशे ते राक्षस लोक मरता वता. ती मंगळांगी तोंड करून घोडे हस्ती माऊत रथ ध्वजू सारथी लोकांक गिळता. ती नाना रूपान दिसता. ब्रह्मो शिव गुह विष्णू वराह नारसिंह इंद्रू हांगे टू लोकाल रूप घेवन तांगेले वाहना बर्शिका तांगेले आभरण आयुध घेवन ती महाशक्ती दिसता. कमंडल हातान धरून जपमंड धरून हंसाचेर बसून घेवन ब्रह्मा शक्ती ब्रह्मांडी जावन हातांत शूल धरून बैलाचेर बसून घेवन त्रिशूल धरून महेश्वरी जावन बी दिसती. कुमारस्वामी शक्ती जावन दिसता. हातांत गदे चक्र शंख धरून गरुडाचेर बशिल्ली वैष्णव शक्ती जावन दिसता. गद हातांत धरून वराह तोंडाची वराह रुपिणी जावन वराही म्हणून सांगितली. अंता चोटू माळ गळ्या घालून सिंहाल तोंड आशिल्ली गद हातांत धरली नारसिंह रुपिणी जावन दिसता. वज्रायुध धरून सहस्र दोळ्यांच्या नाशिल्ली इंद्रायणी जावन दिसता. अशी हातांत असतना म्हणे आयुध धरून समस्त मात्रके गण जावन बी दिसते. ಒಟ್ಟು ते मात्रके गणा ती ಒಟ್ಟು रूपटूची ಒಟ್ಟು ते सैन्याच्या युद्धरंगात दिसता. तशी विराट रूप धरली ती महादेवी धनुष्याचे आवाज करताची हे राक्षस लोकां मारचा होता. तीन ते धनुष टेंकार करच्या कशी एक सिडलो पडल्यावर येता आणि ते आवाज इतलो भयानक करता की मारी ते ब्रह्मांडच फुटून पडता अशी दिसता. ती ते राक्षस लोकांक टुपळान घेवन अगदी आवेशानं युद्ध करता होता. देवी शूल आणि खडवांगानं सैन्याक मारताची ते सकला पडच्या कधी मेलेल्या लोकांक तोंडा घेवन जगदिता होता. आणि ती ब्रह्माणी जावन ती कंबडलांतले उद्दाक फापुडता होता. ते राक्षस लोकांची मरता होता. सालद्वार राक्षस लोकांले मड सकला पडच्या लागता. महेश्वरी जावन त्रिशूलान मारता. वैष्णवी जावन घेवन चक्रप्रयोग करून बी मस्त राक्षस लोकां मारता. कौमारी जावन मारता. इंद्राणी जावन वज्रायुधान राक्षस लोकांक उडोवची तुकड तुकड करून उडयता. नारसिंह जावन रक्तस लोकांक नांगटांतल्यान शिगदून उडयता. आनीक ते अंताच माळ गळ्या घालून येता. सुमार लोकां दांतान जगदून गिळता. तिगेल पांयां मुळां मेळून बी सुमार राक्षस राय उठूची मरतात. चक्र सोडिल तेन्ना ते राक्षस लोकांले हात पाय मारते आंग ओटू तुकड जावन पडता. शूल घाल मारील हरता काय ना अंत पुरा भायर पडताचे. शक्ती घेवन मारील तेन्ना हाड्डोट पुडपुडी जातात. ते रणरंगांतून तुकड जाले हात पाय रुंड मुंड घोडे रथ हस्तील सोंड्यो ध्वज ओटू एक राश पडेल होता. ते पळयल्यार एक भयानक जावन दिसते रणरंगा. ते रक्तात न्हयशी तयार जाल्लो उरता. तांतू टू सैन्य बुड्डून पडल्यावर उरता राक्षस लोकांले. अशी मात्रके गण्यान असंख्य राक्षस लोकांक मारत आसतना तो रक्तबीजासूर एकदम मुखार येता आनी देवी लागींची युद्ध करचे सुर करता. हजार गटले बाण तिगेचेर सोडता. आनी तो राक्षस ते काळीले मात्या जुट्ट धरून तांचे वता. मुदगरान मारता इटीन तिका
तोपता तान इतलो टोची विरतेनं युद्ध करच्या कारण कसं की म्हणारे ताका एक वर मेळिल्लो होता. वर कसं की म्हणारे ताका शरीरांतून एक थेंब रगत सकयल पडले बा. त्यान तागेले इतलेची बलशाली जल राक्षसू जन्म येत आशिल्लो आनी तो बी युद्ध करचा रक्त आशिल्लो. तशें ताका देवीन वज्रा युद्धान मारले तेन्ना तागेल्या शरिरांतल्यान रगत ಒಟ್ಟುಕಡೆನ उडता. कुडलेची ते रक्तबिजार इतलेचे शक्तिशाली आणि बलिष्ठ राक्षस निर्माण जातात. ताच्या शरिरांतले कितलो थेंब पडले रगत तितले संख्येन ते रक्तबीज गोदा खडग धरून रगतात. देवी तांकां कटलो का परत मारता. परत तशीच रक्तबीजाल संतती जन्म येता. मात्र की गण तांकां मारता. तांकां मारिल तेन्ना त्यान बी आनीक असंख्य रक्तबीज जावन त्या रणरंगात तोट्टूचे रक्तबीजासुराक दिसतात. तेन्ना देवीक दिसता अरे हेच कशी आनी इतले रक्तबीजासुरांक कशें मारचे. एक रगत पडल्यार बी रक्तबीजासूर जाताचे. एक राक्षसूरले मारिता 2 लाख असले मारिता. हे 1000 गटले उरले तेन्ना कशें मारचे ती विचार करता. आनी तिगे तोंड व्हड करून उगडता आनी जीब रुंद करता आनी ते राक्षस लोकांक रगत सकयल पण अशी तिगेले जिबेरी पडका तशी ती जीब रुंद करून घेता आनी ते राक्षस लोकांक मारचे सुरू करता. तांगेले रगत पित्त ती आनी ते रक्तबीज लोकांक कट्टूची तुकड तुकड करून गिण सोडता. अशी जीब रुंद करून वज्रायुध शूल चक्र खटवांग खडगान तो राक्षस लोकांक कतरसून मार उडयता आनी तांगेले रगत अट्टू पिवन सोडता आनी तांगे शरीर पुराय गिण सोडता. ही ती अशी करताची थोड्या वेळा भितरी ते अट्टू रक्तबीजासूर मरतात आनी आदी रक्तबीजासूर मात्र उरता. देवी ताका बी शुलान मारून तागे रगत अट्टू पित्ती आनी ताका बी गिण सोडती. देवत लोकांक मस्त खुशी येता. रक्तबीज मेलेल पळोवन राक्षस लोक भिताची. तागे बाकी सैन्या बी ती सोडना मार उडयता. रक्तबीज मेल देखून देवी खुशी जावन ती खुशीन ते रणरंगांतू नंत ती नर्तन करता. देवतलो कोट्टो तिगेले आंगारी फुल्ला पावस लोक येता. कडे ती जरा शांतशी येता. आता पण शुंभ निशुंभ मारका म्हूण ती मना लेखता. देवतलो खुशीन तिका पांय पुणी रखतात. तिणे रक्तबीजासूरा मारच्या देखून तिका रक्तदंतिके म्हूण नांव येता.